गोमंतक टीव्हीन पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन या विशयाचेर वेगवेगळ्या जाळवणदारां वांगडा चर्चासत्र घडोवन हाडली। हे चर्चासत्र तुमकां बेरेस्तारा पळोवपाक मेळटले, तेन्ना सगळ्यांनी हे चर्चासत्र मुजरत पळोवचें। दुसऱ्या एनिवर्सरीच्या निमित्तान आम्ही एडमिनिस्ट्रेशन पीपल फ्रेंडली वर्कशॉप हांगासर आयोजन केला। ह्या वर्कशॉपाच्या खासा कार्यक्रमाक आमचे मदीं बाबा देपो, बाबा राजू नाईक, एमएलए ॲडव्होकेट कालूस, बाकी सगळे गोंयांतले मानेस्त हांगासर उपस्थित आसात। रिकॉर्डेड करून म्हाका दिसता परवा रिलीजूय करतले। पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बरो टॉपिक घेवन तुमी आज डिस्कशन दवरला। बरो म्हणजे पॅनलिस्ट तुमच्या मदीं हाडला जे वेगवेगळ्या विशयांचेरूय उलयतले। पण हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, डिजिटल युगात म्हणजे परत तुम्ही म्हणटले हांव मोदीजीचेरूच उलयता, पण मोदीजीन जी डिजिटल क्रांती केल्या आणि डिजिटल इंडियाची कॅम्पेन चलयल्या ती आयज पर्यंत जावंक नाशिल्ली। म्हणून तेजी वेगवेगळी उदाहरणां आसतली जी आमी सातत्यात डीबीटी पासून इन्शुरन्स पर्यंत हे सगळे लोकां कडेन पावोवपाक शकले। गोंय सरकारान तुमी नो युअर स्कीम जर सिंगल पळयत जाल्यार आयच्या घडीक 127 स्कीम आमी ऑनलायन माध्यमांतल्यान लोकांक दिता। स्वयंपूर्ण मित्र आसतलोच, ग्रामीण मित्र आमी अपॉयंट केला। CS कॉमन सर्वीस सेंटर हाज्या थ्रू म्हणजे म्हटल्यार कोणाच्या घरात कोणाक इंटरनेट कळना जाल्यार तेणी CSCचेर वयचें आनी CSCच्या थ्रू सरकाराच्यो सगळ्यो योजना घेवच्यो, पळोवच्यो, मेळोवच्यो म्हणटा तश्यो। तोच ग्रामीण मित्र म्हणून काम करता, लोकांच्या घरान वचून जाणटेल्यांक सुद्दां ताका स्कीम दिवपाक जाय जाल्यार दिता। अशा पद्दतीच्यो वेरियस म्हणजे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पासून स्टार्टअप पॉलिसी पर्यंत आयज केल्ले म्हाजें तर म्हणणें की हाज्याय फुडें एक स्टेप वचून लोकां कडल्यान सजेशन येयल्लें म्हणजे फॉर गव्हर्मेंटान आजुनूय रिफॉर्म जर हाडपाक वी आर रेडी। ह्युमन इंटरफियरन्स काडून उडोवन इट इज अ पीपल फ्रेंडली करपा खातीर सातत्यात हांव एक पावल फुडें आसा। म्हणून तर स्टाफ सिलेक्शन जालें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगा आसात, बाबा देपो आसात, गोंयचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले मानेस्त हांगा आसात। तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता। गोमंतक टीव्ही सामको ल्हान असो भुरगो 2 वर्सांचो जाला, पण त्या निमतान आमकां दिसलें की गोंयचे विचारवंत, बुद्धिवादी, वेगवेगळे क्षेत्रांतले वेवसायीक हांकां एकठांय हाडून एक चर्चा करची। चडशे वेळार जाता अशें की खंयच्याय वर्तमानपत्र किंवा मिडिया हावजाचे गोंयांत तरी वर्धापन दीस आसता तेन्ना पुजा करतात, आमच्या गोमंतकाची पुजा जाता। पूण ह्या वेळार आमकां दिसलें की एक इंडिपेंडंट प्रेसाची एक जापसालदारकी आसा। ती जापसालदारकी कितें तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांक एकठांय हाडून तांच्या संदर्भात एक ज्वलंत प्रश्नाचेर चर्चा करची। गोंयांत भितर आमी जाणात सरकार तुमच्या द्वारी हो एक प्रोग्राम आसा। एडमिनिस्ट्रेशन पीपल फ्रेंडली जावपा खातीर वेगवेगळे उपाय कशे घेवचे हाजे संदर्भात सरकारी प्रयत्न करता। प्रमोद सावंत हे अधिकारार्हत जावन तांणी एडमिनिस्ट्रेशन पीपल फ्रेंडली जावचे खातीर 5 अशे तरेचे वेगवेगळे योजना आखल्यात।